खेळ मुंबई इंडियन्सान लखनौ सुपर जायंट पंगडा मुखार दवरला 216 धांवड्यांचे आव्हान। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीच्या 121व्या भागान देश विदेशातल्या भारतीयांकडेन आपले विचार मांडले। आयज तांणी पहलगाम आतंकवादी हल्लो, म्यानमार भूंयकाप, सचीत ॲप, अफगाणिस्तानातले प्रवासी भारतीय आणि भारतीय अवकाश अनुसंधान संस्थेचेर आपले विचार मांडले। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर तांणी सांगले की ह्या घडणुकेची देशाकूच न्हय तर पुराय संवसाराक तिडक आसा। घडणुकेन जीव वगडायल्ल्या निरपराध लोकांक न्याय मेळटलो आणि दोशींचेर आणि तांकां पालो दिवपी मनशांचेर खर कारवाय जातली। इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची संवसारभर निंदा जाता आणि संवसारातले सगळे फुडारी भारता वांगडा आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले। वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। संवसारांत आयिल्ल्या सैमीक आपत्तीचेर भारत देशान सदांच पालव दिला। हालींच म्यानमारांत जाल्ल्या भूकंपा वेळार भारतान ऑपरेशन ब्रह्मा ह्या नांवाखाला थंयच्या लोकांक खूब मजत केल्या आणि म्यानमारचे लोक देशाच्या उपकारांत आसात। भूकंप के बाद म्यांमार में मांडले की एक मॉनेस्ट्री में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका थी। हमारे साथियों ने यहां भी राहत और बचाव अभियान चलाया। इसकी वजह से उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का ढेर सारा आशीर्वाद मिला। हमें ऑपरेशन ब्रह्मा में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गर्व है। हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पूरी दुनिया एक परिवार है। संकट के समय विश्व मित्र के रूप में भारत की तत्परता और मानवता के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारी पहचान बन रही है। सैमीक आपत्ती तशेंच हवामानाची माहिती दिवपा खातीर सरकारान सचेत ॲप तयार केला। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणान हो ॲप तयार केला आणि भूंयकाप, हुंवार, चक्रीवादळ आणि हेर सैमीक संकश्टाविशीं लोकांक माहिती दिता। की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप
क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। इस ऐप का आप भी फायदा उठाएं और अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें। मानवतेच्या सेवेत भारत देश सदांच मुखार आसता। इथिओपियातल्या भारतीयांनी जल्मापासून काळजाचे दुयेंस आशिल्ल्या भुरग्यांक भारतांत हाडून उपचार करपाची सेवा उपलब्ध केल्या। तशेंच भारतान अफगाणिस्तानातल्या लोकां खातीर विंगड प्रतिबंधक वाशिनांचे वितरण केला। अफ्रीका के इथिओपिया में प्रवासी भारतीयों के एक अभिनव प्रयास का पता चला है। इथिओपिया में रहने वाले भारतीयों ने ऐसे बच्चों को इलाज के लिए भारत भेजने की पहल की है जो जन्म से ही हृदय की बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे बहुत से बच्चों की भारतीय परिवारों द्वारा आर्थिक मदद भी की जा रही है। अगर किसी बच्चे का परिवार पैसे की वजह से भारत आने में असमर्थ है तो इसका भी इंतजाम हमारे भारतीय भाई बहन कर रहे हैं। कोशिश ये है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे इथिओपिया के हर जरूरतमंद बच्चे को बेहतर इलाज मिले। प्रवासी भारतीयों के इस नेक कार्य को इथिओपिया में भरपूर सराहना मिल रही है। आप जानते हैं कि भारत में मेडिकल सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही है। इसका लाभ दूसरे देश के नागरिक भी उठा रहे हैं। आयच्या युगान भारत संवसारीक ताकद म्हूण लोक वळखतात। भारतीय तरणाटे विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नवे नवे सोद लावपाक मुखार सरल्यात। भारत आयज संवसारांतलो सगळ्यांत सवाय अवकाश तंत्रज्ञान तयार करपी देश थारला। अब भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है। आज बहुत से युवा स्पेस स्टार्टअप में नए झंडे लहरा रहे हैं। 10 साल पहले इस क्षेत्र में सिर्फ एक कंपनी थी, लेकिन आज देश में 350 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। आने वाला समय स्पेस में बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। देश गगनयान, स्पेडेक्स और चंद्रयान 4 जैसे कई अहम मिशन की तैयारियों में जुटा है। हम वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर मिशन पर भी काम कर रहे हैं। हमारे स्पेस साइंटिस्ट अपने इनोवेशन से देशवासियों को नए गर्व से भरने वाले हैं। महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तुरीरंगन हांची मन की बात कार्यावळीन भारताच्या अवकाश मोहिमेंत तांणी नवी उंचाय दिली अशें मत उक्तायला। भारत अवकाश मळाचेर नेटान मुखार सरपी देश आसा। इस पावर बन चुका है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के कई देश अपनी सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए इसरो की मदद लेते हैं। पणजे ताळगावांत आयज भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ता मेळावो जालो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। भारतीय जनता पक्षाच्यो कल्याणकारी येवजण्यो समाजाच्या तळागाळांत पावल्यात आणि हातूंत लोकांक खूब फायदो जाला अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगले। ह्या कार्यावळीन दामू नायक हांका प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर 100 दीस पुराय जाल्ल्या बद्दल पक्षाच्या वतीन तांचो भोवमान जालो। जे 27 जाण जरी ते पयरच्या टेररिस्टान आमी म्हणटले की शहीद जाले, पण त्यांचो बदलो घेतल्या शिवाय म्हणजे प्रधानमंत्री रावचे ना। सिंधू नदीचे जल आमी एक थेंब सुद्धा तांकां दिवचो ना ही घोषणा आमी केल्या। पाकिस्तानी नागरिकांनी
जाता तितके बेगीन देश सोडचो म्हणजे 48 तासाच्या भितर देश सोडचो हे आव्हान तांकां केलां आणि पाकिस्तानी नागरिकांक भारत देशांत येवपाचे बंद आमी केलां. ह्यान फुडें येवपाक दिवचे ना. जो पर्यंत तुमी हो टेररिझम खत्म करचे ना तो पर्यंत येवपाक दिवचे ना. तांच्यांनी मुद्दामून सांगता की आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार कम्युनल हार्मोनी आमी मेंटेन करता. हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आमच्या मदीं झगडी जायना. 1947च्या फाळणी उपरांत सुद्दां हांगा जे आमचे मुस्लीम भाव रावले ते मुस्लीम भावांनी तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार तांची हांगासर संख्या वाडली. कांयच हरकत ना. आमी म्हणटा की आमी सेक्युलर कंट्री आसा, आमी सगळे जाण मेळून रावता. बट तुम्ही पळयशात पाकिस्तान आणि पाकिस्तानाच्या म्हणजे भारत देश एक आशिल्लो ताजी फाळणी जावन भारत आणि पाकिस्तान जाले. 1971 परत पाकिस्तानाची फाळणी जाली. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. डबल इंजिन सरकार साबार लोकांचे आसून राज्याच्या परजळीत फुडारा खातीर तशेंच स्वयंपूर्ण आनी विकसीत गोंय करपा खातीर मुखार पावल मारता अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. मयां जाल्ल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यान ते उलयताले. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगले की मयां रेल्वे स्थानक ही गरजेची बाब आसून हातूंत थळाव्या लोकांक रोजगाराच्यो संदी मेळटल्यो. मये मतदारसंघाचो विकास करता आसतना रेल्वे स्टेशन मयां डेव्हलप जावपाक जाय, त्याची गरज आसा आणि ते जावपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. एखादे जेन्ना रेल्वे स्टेशन जेन्ना येतले तेन्ना आमी म्हणटा की कोंकण रेल्वेचो रेल्वे स्टॉप हांगा जाल्या उपरांत कितलेशाच जाणांक वेगवेगळ्या बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो, टॅक्सी चलोवपाची ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटली. आमचे रेल्वेचे ट्रॅव्हलिंग वाडटले. काणकोण पासून पेडणे पर्यंत जी रेल्वे जोडपाची आसा म्हणजे जी डबल ट्रॅक एकदा जाल्या उपरांत कंटिन्युअसली सकाळ दनपार रातची जी रेल्वेक आमी जोडपाक जाय. आमकां हांगासल्यान काणकोण गाडयेन वचपाची गरज ना. विदीन हाफ एन अवर आमची एक्स झेडपी आसता तिका काणकोण वचपाक जाय. ती सारकी अर्द्या वरान सोबतीच काणकोणा पावतली आपल्या घरा कडेन म्हणटा तशें. विदीन हाफ एन अवर म्हणजे रस्त्याचेर आयज येदो व्हडलो ट्राफीक वाडपाक लागला. आमकां फुडलें विजन म्हणून हांवें म्हटलें की वॉटर टॅक्सीचोय विचार करता, रेल्वे कशी आमी जोडटले हाजोय विचार करता. मये मतदारसंघांतल्यान आमी पळयता की पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात म्हणजे 60 वर्साच्या कार्यकाळात खऱ्या अर्थात म्हणजे मयांक जर मुक्ती कोणी दिली आसत जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टीन दिली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर सांखळे काडिल्ल्या रॅलींत वांटो घेतलो. ह्या रॅलींत सांखळे आनी लागसारच्या वाठारांतल्या खुबश्या लोकांनी वांटो घेवन घडणुकेचो निशेध केलो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतिल्ल्या खर निर्णयाक पुराय भारतीय लोकांचो तेंको आसा. गोंयचे लोकूय ह्या घडणुकेचो निशेध करीत निर्णायक तेंको उक्तायतात. गोवा प्रदेश में पहलगाम टेररिज्म अटैक के ऊपर हर गोवा के हर एक शहर में टेररिज्म के अटैक के खिलाफ मोर्चा निकाला. पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा देते हुए सभी ने इस हल्ले का निषेध किया है और माननीय मोदी जी ने जो पाकिस्तान के लिए जो डिसीजन दिया है उनका समर्थन किया है. पूरी गोवा की जनता, पूरे गोवा के लोग, पूरी गोवा की सरकार माननीय मोदी जी के साथ है. इस बार टेररिज्म खत्म करने के लिए पहली बार स्ट्रांग स्टेप्स मोदी जी उठाएंगे और टेररिज्म को पूरा खत्म करेंगे. ये देश को विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आज पूरे देश का विश्वास बढ़ा है और पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर भी इस बार भारत का होना चाहिए, ये सभी का सपना है. आज पाकिस्तान की मुर्दाबाद, टेररिज्म खत्म करो इसी नारे के साथ युवा हो या महिला हो सभी एक साथ में जुड़ के जो इस टेररिज्म अटैक में
અને शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी। पहलगामान जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो निषेध करपाक आनी जीव वगडायल्ल्या निरपराध भोंवडेकारांक आर्गां ओंपपाक सांगे मतदारसंघात मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला मेणवात मिरवणूक आनी सभा जाली। ह्या मिरवणुकेत भाजपा मंडळ अध्यक्ष राजेश गांवकार, आदले आमदार वासुदेव गांवकार, नगराध्यक्ष संतिक्षा गडकर, पंचायत वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांच्या फुडारपणा खाला घेतिल्ल्या निर्णायक तेंको उक्तायत घडणुकेचो निषेध करत मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जीव वगडायल्ल्या भोंवडेकारांक आर्गां ओंपली। आणि आम्ही पेटून उठपाक जाय, देशाच्या पंतप्रधानाक आणि देशाच्या सरकाराक कळपाक जाय की भारत देश आता स्वस्थ बसचो ना। आज भारत देशान जी प्रगती केल्ली आसा, एखादे एक मिसाईल पासून धाडले जर जाय पूर्ण पाकिस्तान खतम करपाक 10 मिनिटां लागची ना। अजून आनी पाशेस घेवपाचे ना, पाशेस काबार जाल्ले आसा। म्हणूनच कोण कितें म्हणटा ते कोण न्ही। आम्ही पळयतात जर अमेरिकेचेर कोणी असो हल्लो केला जर जाय, अमेरिका उद्ध्वस्त करता, आम्ही कोणाक खातीर रावपाक जाय, कोणाच्या बंधनाचेर आम्ही रावपाक जाय। कोण युनायटेड नेशन कितें म्हणटले हे चिंतत रावपाची वेळ न्हय। जर ही प्रगत राष्ट्र आसात, तांकां जर अनुमती आसा, तांकां जर बदलो घेवपाची संधी घेवपाची तांकां पूर्णपणे जर हे आसा, परवानगी आसा, जाल्यार आमकांय ती परवानगी मेळपाक जाय, कारण भारत देश एक सक्षम देश म्हणून मुखार आयला आसा। जेसीआय फोंड्या हांणी फार्मागुडी पुलीस स्थानका लागसार नव्यानूच उबो केल्ल्या स्वागत फलकाचे उक्तावण केले। जेसीआय राष्ट्रीय अध्यक्ष JFH अंकुर झुंझुनवाला हांचे हस्तुकी उक्तावण जाले। ह्या वेळार फोंडेचे जेसीआय अध्यक्ष JC वदिराज इनामदार, क्षेत्रीय अध्यक्ष JFD शाबा गांवस आनी हेर जेसीआय वांगडी हाजीर आशिल्ले। जेसीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झुंझुनवाला हांणी जेसीआयच्या वांगड्यांच्या सक्रिय सहकार्या बद्दल तांची तोखणाय केली। Been in this Ponda region, which is a small area, is how I understand, for 53 years. And when we have been in a local community for 53 years, what is expected is that everybody in that local community should know what JCI is, because for 53 years we have been serving them in the same place. So from that perspective, it is very important to make people aware, and a promotional event like a promotional project like having a welcome board, I think goes a long way into branding JCI and bringing it closer to the people. So I want to congratulate all of you, and I'm sure we'll get more opportunities to have greater discussions at length. दिवचल वाठारांत आशिल्ले नमाजगांव म्हळ्यार नमुजगो हे एक ऐतिहासीक स्मारक आसून कितलीशींच वर्सां हाचेर कोणें लक्षूच दिवंक ना। 1683 सालांत छत्रपती संभाजी महाराजान ते स्मारक बांदिल्ले। सध्या ह्या सुवातीक जायत्यो साधन सुविधाय ना आनी ती दुर्लक्षीत आसा। ही सुवात परत पुनर्जीवित केली जाल्यार पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान म्हत्वाची आसा अशें पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी सांगले। मुघल साम्राज्याच्या कारकिर्दीतले एक स्मारक म्हणून आम्ही त्याच्याकडे पळयतात आणि छत्रपती संभाजी महाराजांनी आपलो जो इश्ट असलो अकबर द्वितीय ताच्या विनंती वयल्यान ताची निर्मिती केली। खरें म्हळ्यार हो जो ऐतिहासीक वारसो आसा तो जतन करपाक सरकारान जर एक बऱ्या पद्धतीन सर्क्यूट डेव्हलप केले की बाबा पर्यटक येतात तांकां लामगांवच्यो बौद्ध गुंफा दाखयताल्यो, शैवकालीन गुंफा दाखयताल्यो, दिवचलचो थळावो इतिहास दाखयताले, म्हणजे ज्या वाठारान शांतादुर्गेच्या कृपेन थंय 7 भयणी आनी तेंचो एक भाव खेतोबा येयलो, तो वाठार वाघकुळम, दिवचलचे लक्ष्मी नारायण मंदिर आनी थंयचे कदंबकालीन अवशेष हे सगळे दाखयल्या उपरांत मागीर मुघल साम्राज्याचे प्रतीक जे आसा ते निमुजगो म्हळ्यार नमाज जे प्रार्थना जी आसा ही सादर करपाची मुस्लिम धर्मियाची पवित्र जागा। फोंडेच्या थ्रिफ्ट सभाघरांत शारदा साहित्य पुरस्कार प्रदान सुवाळो 2025 जालो। शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेन हो सुवाळो आयोजीत केल्लो। ह्या कार्यावळीन मुखेल सोयरे म्हण ज्येष्ठ गोमंतक साहित्यीक प्राचार्य डॉक्टर अरुण हेबळेकार, अंजली आमोणकार, पणजेच्या शारदा ग्रंथ प्रचारक संस्थेचे अध्यक्ष गीता सोमण, मंजिरी पाटील आणि शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार प्राचार्य अरुण हेबळेकार हांच्या हस्तुकी भोवमानेस्त अंजली आमोणकार हांकां कैलासवासी माधवी देसाय स्मृती शारदा साहित्य पुरस्कार म्हळ्यार जीवन गौरव पुरस्कारान भोवमानीत केल्यो।
उपरांत डॉक्टर विभा लाड कादंबरी पुरस्कार, डॉक्टर तरुजा भोसले आणि माजीक परवारी हांका कथा पुरस्कार, कविता बोरकर हांका काव्य पुरस्कार, डॉक्टर विद्या प्रभुदेसाय हांका संशोधन साहित्य पुरस्कार, डॉक्टर रेवा दुबाशी हिका संकीर्ण पुरस्कार, प्रतिभा करंजकर हिका प्रवास वर्णन पुरस्कार आणि हेर पुरस्कार फावो जाले. मुखेल सोयरे प्राचार्य अरुण हेबळेकर हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले. पहिलं इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं ग्राउंडवरचं. 1996 मध्ये सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आलं तेव्हा आणि 1992 नंतर सतत होतोय. 1992 मध्ये ज्योतिर्मय बासूने मोबाईल फोनचं इनॉग्रेशन केलं आणि दरवर्षी किती मोबाईल फोन 130 कोटी लोकांमध्ये केवळ 13 कोटीने वापरला तरी हा मोबाईल फोन. काय होतं दिस पल्स रेडिएशन असतात ती ॲटमॉस्फिअरमधील ऑक्सिजनमध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे करतात आणि त्याच्यावर पाणी सहज साचतं. वॉटर मॉलिक्युल्स आर डायपोल मॉलिक्युल्स अँड दे आर कंडेन्स्ड इमिडिएट. क्लाउड्स होतात, निर्माण होतात, पडून जातात आणि मग वातावरण शुष्क होतं, अतिशुष्क आणि अतिशुष्क वातावरणात टेम्परेचर कंट्रोल राहतं. पुरस्कार जैतिवंत अंजली आमोणकर हांणी भोवमानाक जाप दिली. आजचा गौरव सोहळा म्हणजे माधवीताईंचा आशीर्वाद असंच मी मानते. सुरुवातीपासून त्यांनी जे मार्गदर्शन केलं, उभारी दिली, हाताला धरून रस्ता दाखवला, त्याचंच हे फळ आज मला मिळतंय. मी सर्व शारदा सख्यांची मनापासून आभारी आहे आणि ऋषितुल्य डॉक्टर अरुण हेबळेकर यांच्याकडून हा पुरस्कार मिळाला याच्याबद्दल मला फार आनंद होतोय, अभिमान वाटतोय. प्रियोळ प्रगती मंचा वतीन 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत बरी कामगिरी केल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांची उदरगत जावची ह्या हेतान ह्या मंचाची स्थापना जाल्या. दर वर्सा हो मंच प्रियोळ मतदारसंघातल्या विद्यालयां आणि महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान करता. ह्या कार्यावळीन गोंय राज्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, मुखेल उलोवपी हॅस्टन मार्क डायस, प्रियोळ प्रगती मंचाचे वांगडी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार जैतिवंत भुरग्यांचो भोवमान करून तांची तोखणाय केली. To stand at the national and the international level, that is the proudest moment for all of Priyorkar, and that is why we are putting this track. आणि आज ह्या ट्रॅकाचेर वता आसतना तुमकां मी फेलिसिटेशन करता. कितें कमी जालें जाल्यार तुमी समजून घेतलो, बट खंय खंय तुमी अडली जाल्यार वी हॅव ऑल कायंड्स ऑफ प्रोफेशनल इन अवर लिस्ट. We have all kinds of professionals, whether it is doctors, whether it is engineers, whether it is businessmen, whether it is teachers. We all have those people have the counseling power. तुमकां जर कितें जर दिसलें मुखार येवपाक खातीर तुमी मुजरत येवचें अशें मागता. तुमची याद आमी सदांच करतली, पूण विसरो नाकात ज्या मनशान तुमच्या हाताचेर थाप दिल्लो आसा, जे एक ताकद तुमचे भितर एक उडाण करपाक खातीर तुमकां जें फ्युअलिंग केल्लें आसात, त्या फ्युअलाची ताकद मात केन्ना विसरो नाका अशें मागता. तुमचे दुसरे गायडन्स टू युअर नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो बेनिफिट टू टेक दीस प्रियोळ अँड टू टेक दीस गोवा एट अ ग्रेटर हायट. मुखेल उलोवपी हॅस्टन मार्क डायस हांणी जैतिवंत भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें. Education is the most powerful weapon which can change the world. Doing this, we can also use education to change ourselves and our life and our, family status. It's very nice to see so many students here gathered, and sir has given you a wonderful opportunity, and it's like a big motivation, felicitating you all. And I hope you will take this and improve your zeal to take further steps. IPL क्रिकेट खेळा सर्तींत आयज मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स या पंगडां मदीं मुंबईच्या वानखेडे खेळा मैदानार खेळ जाता.
पयली खेळतना मुंबई इंडियन्स पंगडान 7 गडे वगडावन 215 धावड्यो काडल्यो आणि लखनौ सुपर जायंट्स पंगडा मुखार 216 धावड्यांचे आव्हान दवरला। ताका जाप दितना निमणी खबर हातांत आयली तेन्ना लखनौ पंगडान 6.2 षटकांत 2 गडी वगडावन 64 धावड्यो केल्ल्यो। आयचो दुसरो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मजगती खेळ जातलो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 28.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट मुखेल खबरो। मन की बात कार्यावळीच्या 121व्या भागान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देश विदेशातल्या भारतीयांकडेन मांडले विचार। पहलगाम आतंकवाद, सैमीक आपत्ती, इस्रो आणि भारतीय तरणाटे अशा साबार विशयांचेर जाले मत। भारतीय जनता पक्षाचो ताळगांवां जालो कार्यकर्ता मेळावो। पक्षाच्यो कल्याणकारी येवजण्यो तळागळांत पावोवपाचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो हावेस। पहलगाम आतंकी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर सांगे मतदारसंघात जाली निषेध सभा। मरण आयिल्ल्या भोंवडेकारांक ओपली आर्गां। फोंडेच्या थ्रिफ्ट सभाघरांत जालो शारदा साहित्य पुरस्कार प्रदान सुवाळो 2025। प्राचार्य अरुण हेबळेकार हांच्या हस्तुकी अंजली आमोणकर हांकां माधवी देसाय स्मृती शारदा साहित्य जीवन गौरव पुरस्कारान केले भोवमानीत। आणि IPL क्रिकेट खेळा सर्तीन मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स पंगडा मदीं मुंबईन जाता खेळ। मुंबई इंडियन्सांच्या लखनौ सुपर जायंट पंगडा मुखार दवरला 216 धावड्यांचे आव्हान। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या X हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि YouTube चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्यो फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्यो नव्या पोन्य कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आता हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।